विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। दिवचल वाठारांत झेडपी फंडा मार्फत थळावे आमदार राजेश पाटणेकरांच्या हातान 4 कामांचो शुभारंभ केला। 34 लाखांच्या कामाक सुरवात केल्या म्हण माहिती थळाव्या आमदारान दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। जिल्हा परिषद सदस्य श्री संजय शेटे यांच्या मार्फत जिल्हा परिषद उत्तर गोवा जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत आज 4 कामाचो शुभारंभ जाता। एक साळ्या गांवांत वरच्या वाड्याचेर, दुसरें काम कुम्यामाळ गांवांत, तिसरें काम कासाळपाल गांवांत आनी चौथे काम नानोडा ह्या गांवांत जाता। आनी चारूय कामां जी आहाय चारूय कामां सुशोभीकरण आनी सौदेकरण आसा, भितर मंडप आसा, पेवर्स आसात, अशे विविध अशी कामां आसा। आनी जर आमी चारूय कामां जर आमी एस्टिमेट धरलो तर जवळ जवळ 34 लाखाचेर वयता। मोठो असो एक काम झेडपी श्री शरद शेटे तेंच्यांनी घेतलेलें आसा। जी काही मागणी ग्रामस्थांनी केलेली त्यांच्याकडे ती मागणी जे आज पूर्ण केल्या ह्या बद्दलचे अभिनंदन। आणि त्याचबरोबर आयच्या ह्या कामाचे काम आज सुरू आता म्हणून कासापाल सगळ्या ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ ह्या दोघांचे अभिनंदन। आणि ही विकासाची जी हे आसा गंगा जी आसा ही गंगा ह्या मतदारसंघात अशीच मोठ्या प्रमाणात व्हावतली त्याबद्दल काही शंका ना। त्यांना परत एकदा आयच्या या कामाबद्दल जिल्हा परिषद सदस्य श्री शरद शेटे यांच्या मनापासून अभिनंदन करता। सरपंच प्रशांत गाडी आयज हांगासर आमचे जेडपी मेंबर बाब शेटये यांचे आभार मानता की ह्या ग्रामस्थांची जी मागणी असली ती अनुसरून त्यांच्यानी आयज हांगासर एक बरें पाऊल घेतला आणि हे चवाटी शेड त्या हांगासर कामाचो शुभारंभ करता तेन्ना तेंच्या हांव सगळ्या ग्रामस्थांतर्फे ग्रामपंचायतीतर्फे तेंचे आभार मानता। आयच्या सुंदरशा अशा दिसा आणि उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत मार्फत आयज जवळ जवळ 4 कामाचो आमी नाल्ल फोडपाक शुभारंभ केलो आसा। ह्या 4 कामांक नाल्ल फोडपाक आमच्या वांगडा आमचे बिचोली मतदारसंघाचे आमदार बाब राजेश पाटणेकर आणि ह्या 4 कामाचो नाल्ल फोडटाना पयलीं म्हणजे आमी 6 वरचा वाडा ब्राह्मण राष्ट्रीय पेडाचे सुशोभीकरणच्या माध्यमातून सुरुवात केलेली आसा। थिंगा जवळ जवळ ते एक 5 लाखाचे काम आमचे ते दोनूय पेडां बांदून आणि तांकां एक सुशोभीकरण करण्याचें काम केलें आसा। दुसरें काम आमचे जे 6 कुम्यामळ हांगा आमी स्टेज तांकां सायडीक 1-2 ग्रीन रूम आणि त्यांची जी फुली जागा आसा ताका विथ पेवर्स घालून ब्युटिफिकेशन साधारण 10 ते 11 लाखाचे काम आसा। हे दोन्ही काम आमी 6 पंचायतीन लोकांच्या मागणीनुसार आणि लोकांच्या सहकार्यान आणि उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष बाय बंकिता नावेलकर तसेच आमचे चीफ ऑफिसर रेडकर ह्यांच्या सहकार्यान आणि हे काम करपाक आमकां हांगा बिचोलचो आमदार राजेश पाटणेकर आणि सरकाराचो पूर्णपणे पाठिंबो आमकां मेळ्ळो आसा। आयज जर हे आमी जर डेव्हलपमेंटचें काम करूंक शकता जाल्यार फक्त ह्या सगळ्यांच्या आणि सरकाराच्या सहकार्यामुळे सरकार जेन्ना आमकां सहकार्य करता तेन्नाच आमी खंय विकासाचें फुडचें पाऊल घालूंक शकता। हांव 6 गांवांचे सगळ्यांत पयलीं 6 गांवांचे त्या दोनूय कामाच्या बाबतींत 6 गांवांचे तांकां हांव शुभेच्छा दिवन तांकां हांव आमकां कामांक सहकार्य केल्या बद्दल तेंचें हांव अभिनंदन करता। आणि ह्याच्या फुडें विकासाच्या कामाक तेंचे अशेंच आमकां सहकार्य आसपाचें। तिसरें काम आसा हें आमी जाटंबाशे पंचायतीन आमी घेता। जाटंबाशे पंचायतीन ते आमचे राष्ट्रीय चव्हाटेश्वराचे मंडप आसा। त्या मंडपाचो एस्टिमेट सादारण तुका एक 9.5 ते 10 लाख आसा। हे काम सुद्दां आमकां हे जाटंबाशे पंचायतीचो आमकां सरपंच आनी पंचायत बोर्डाचो पूर्णपणे सहकार्य जावन आणि हांगा कासारपालच्या जावं ह्या सबंद वाठाराच्या लोकांचो सहकार्य मेळ्ळो आसा। ह्या सहकार्यान आमी हे हांगा एक विकासाचें काम जिल्हा पंचायत मार्फत आमी करता। आयज नानोडा श्री सातेरी कुर्मार देवस्थानच्या चवाटेश्वराचे काम जिल्हा पंचायत निधींतल्यान सुरवात करपा खातीर आयज हांगा शुभारंभ जाल्लो आसा। आणि सातेरी कुर्मार देवस्थानचो चवाटेश्वर हे अत्यंत एक जागृत अशें देवस्थान आसा। हे देवस्थान तशी जी जागा आसा ती अत्यंत जुनी आणि पुरातन असल्या कारणान थोडेशें सुशोभीकरण जावप
म्हणून आमी जिल्हा पंचायत आमचे जे सदस्य आसात लाटंबारसीचे श्री संजय शेट्ये यांच्याकडे हो प्रस्ताव आम्ही मांडलेलो आणि त्या प्रस्तावाक त्यांच्यानी मान्यता दिवन आणि मंजुरी दिवन साधारण 10 लाखाच्या कामाचे अंदाजित खर्चाचे काम आसा आणि ते काम त्याचा शुभारंभ आमदार आणि आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री संजय शेट्ये यांच्या हस्ते आज जाल्लें आसा आणि चवाटेश्वराचें काम हांगा जावप पण एक बरी वास्तू ही सुशोभीत जातली आणि त्याचा उपयोग खरें देवस्थाना बाकीच्या इतर लोकांकय ग्रामस्थांक जातलो त्यामुळे हे काम बेगिनात बेगीन पूर्ण जातले आणि बरें जातले अशी एक आशा आसा.